भरलेली आसा. केन्ना प्रमाण येतली, केन्ना पिडीक पडटली. ही भिरांत आयज मनशाच्या काळजांत वाडत आसा. दुसरे म्हळ्यार आयज जेजू कांय घडोवन दिता येवनात, तर चर्चा पत्राचेर आमच्या भावाक आमी दवरया. आनी दर एक दीस देवाचे कृपे आनी भिरांती पिडेन आमी जेवन ह्या दिसान आमकां सगळ्यांक घोडायक मागुया. आनी पवित्र दिन पावली पुरी मांड घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हणून देवया. सगळ्या पातकाची दूख आमी दवरया. आनी वेळार बापाची तितलो बरोबर करुया. हांव पातकी स्वर्ग आनी तुमकां भाव पळयलो सगळ्या सदा मनाची दोतोरां सर वायड्या दोरे सोड आपले जायती पातकां केल्यार अमसो अपराध अमसो अपराध हे बसो पळयलो सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव पळयलो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात मागता. सोड पवित्र देव आमची काळजी करून आमची पातकां मोगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक Jeremias प्रभाते मेले पुस्तकांतले वाचप. जेरेमियान म्हणलें, सगळ्याच वाटांनी आकांत अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावून दिया, ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशें चलताले तेच म्हज्या गोठान पडून रावूंक लागल्यात.
घडये तो फासांत पडोन फटवतलो. उपरांत आमी ताका चिंतलेलो, आतांचो सोद घेतलेलो. पूण एका बोलबोन गिरासारको सर्वेश्वर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत वतलो आनी ते सोगला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोचेर वतल्यात. तेजी लॉज सदां तोपपाची विसरूं नाजर तसली. पूण तूं दोलबरांच्या सर्वेश्वरा सोगल्यांक रितीन तपासून काडटाय. अंतस्कनाचो आनी काळसाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो सोद तूं घेतलोय तें म्हाका कळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेश्वराक गायोना करात. सर्वेश्वराची आकारणी करात. कित्याक ताणें नश्ट्या मनशांच्या हातांतलो गरिबांचो आत्मो वाटायलो. देवाचें उतोवणें. देवाची आमचो जबाब. तुज्या वडान म्हाका आयक देवा. प्रिया, तुज्या वडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव हेबाडा सोंसतां. तुजेच पासून लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भाव भयणी मदें परको. म्हजे काशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचें आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केट्टात तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटा. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनूच म्हाका प्रोत्साहन जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां. सर्वेश्वरा, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतरांचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेश्वरा मोगाळ आनी दयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजे पणबडायची नदर. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हे पळोवन कालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्याची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक सर्वेश्वर आयकता तळपणाची मागणी. सांखळेनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाखाणू. तसोच दर्या आनी तातूंत फिरतात त्यो सोर रोचना. जबाब. म्हाका तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. भागवत पावलो रुखरान बरयल्ली चिटिवेले वाचो. बाबा भयणीनो, एका मनशा मदींची पातोक ह्या संवसारांत भितर सरले आनी पातका वरवीं म्हण आनी अशें म्हण सगल्या मनशा कुळाक लागले. कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. देवान समूत दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसले. समूत नासले म्हणटच समूत मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण समूत मोडपाचो गुन्यांव आदामा परी तांकां आसना जावनय तरी आसतना आदामा तावन मोइजेसा पर्यान मरण सोमेस्ताचेर राज चलयताले. आदाम म्हणल्यार येवचो आसलो ताची कूळ पुना जावन आसलो. पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगून वचो तितली व्हड देवाची काकूट जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतली मनशां मरोन पावली जाल्यार ताचे गुण चड खरें तें हें. एका मनशाक जेजू क्रिस्ता वरवीं आयिल्ली देवाची कृपा फुक्याची सुबान देणे भशेन सांगून वचो तितल्या मनशांक पावली. देवाचे उतर हें. देवाची स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गवाय दितलो आनी
महिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशान भियो नाका. आतां लांबलोले आसा तितलेंय उक्ते जाले शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक पडीत जाले शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडांत सांगात. आनी कानाक फुतफुतलोले तुमी आयकलां तें पाठसार जावन नोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाका, कित्याक तांच्या ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच वेळार नेमपणान नाश करूंक तांक आसा ताका अदीक भियेयात. पयशां 2 शेतां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भूंय मोडना. इतलेंच न्हय, तुमचे तोपलेले केस सगळे वेंचलेले आसात, म्हणटूच तुमी भियो नाका. शेतक्यांच्या भिरया परस तुमी अदीक व्हडली. देखून म्हजो पाटणावदार म्हणून कोणूय मनशा खातीर परपडीत जाल्यार तो म्हजो पाटणावदार म्हणून स्वर्गांत आसल्या म्हज्या बापा खातीर हांवूय परपडटलों. पूण मनशा खातीर म्हाका नाकारना, ताका स्वर्गांत आसल्या म्हज्या बापा खातीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वंदनी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावांनो, या वर्साक स्पेन ह्या देशांत जायते जाणां मारुतीर कशें मारून उडयले. सुमार 122 जाणां धर्मा पासून जिवेशी मारले. आनी हातूंतले 60 जाण सिमनारी. एक दीस जायते जाण सैनीक सिमनारीक भितर सरले आनी तांकां सगळ्यांक तांणी धरून जे सिमनारीस आसले, जावं रेटर आसलो, प्रोफेसर आसले, स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आसलो, सगळ्यांक तांणी धरून बडबडीत आनी 12 ऑगस्टाच्या थोड्या करून सुमार पयले 20 जाणांक काडले आनी आर्मां घेवन 20 जाणांक खंय ऑगस्टाच्या 12 जिवेशी मारून तेच मध्यानीर आनीक 20 जाणांक काडले आनी तांकांय जिवेशी मारले. तुमी जर भावार्थ सोडूंक ना, आमी तुमकां जिवेशी मारता अशें म्हणून ताणें सगळ्यांचेर फार चुकलो. पण सगळ्यांनी ताणें भावार्थाक भोवायकी दिली. आपले रोगत मारून ते भियेले ना, पूण कालचे ल्हानपणांत आपले रोगत ताणें मारलें. आनी तरी उरलेले थोडे जाण आसलेले तांकां उपरांत 15वी जिवेशी मारली. तरी 60 जाणां सिमनारीक आसलेल्या पाद्री अशें सिमनारिस्तां तांणी जिवेशी मारली. खंय मोगाच्या भयणी इतले जाण सिमनारिस्तांनी आनी इतले चुकट ह्या ठिकाणी जेजू भोवायकी दिली, भावार्थाक भोवायकी दिली. कुडीचो जीव काडटात तांकां ते भिवूंक नात. आयज जेजूच्या उतराक कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूंक नात. ही भोवायकी
ताणी 1936 ह्या वर्सा दिली. आनी ह्या शेकड्यान जायत्या जाणांक मारून उडयली. इतले सोबत आमकां आमचे फिरदोस कोवीड सुबेक मारतीर आसात. 70% म्हज्या पळय ह्या एके भशेन वर्सान ड्युरींग द 19th century मारून उडयली. जायत्या जाणांनी आपल्या रोगत मारून गोवाय केली. आयच्या पयल्या वाचपाक जर आमी नजर मारली जाल्यार जेरेमायास हाची खबर आमकां मेळटा. जेरेमायासूय काळजीदारपणान एके भशेन देवाचो संदेश पुरवता. आनी अशें आसतना जायते ताचेर आड आसा. राजकीय फुडारी ह्या दुसरे मनीस ताका मारूंक सोदता कोणाकूच भियेन आसता. जेरेमायास प्रवादी आपणें काळजीदारपणान तो देवाचो संदेश पुरवता. आनी देवाचो संदेश पुरवता म्हणून ताका भोंवचें पडटा. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिठींत म्हणटा, आदामाच्या गुन्या परस सांगून म्हजो तितले व्हड देवाची काकूट जाली. तुका मेरेन मनीस आनी पातो घातला आनी एके तरेन देवासून पयस तो गेलो आनी तरेन मरण आपल्याच जिवितांत ताणें हाडलें. आनी शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, मनशाक भियेनाका. आतां दामलेले आसा तितले उक्ते जाले शिवाय रावचे ना. आनी आतां गुपीत आसा तितले हेरांक पडीत जाले शिवाय उरचे ना. ते पासून आत्म्याचो जीव काडटात ताका भियेयात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाका. कित्याक तांच्या आत्म्याचो जीव काडटा. आत्मो मोगाचो खूब म्हत्वाचो. आमी मेले उपरांत आमचो आत्मो परत देवाचो आशिल्लो. आनी जे मापान ह्या संवसारांत आमी बऱ्या गोवाय केल्या ते मापान आमकां शांती मेळटा. आनी हेच पासून कसलेय आमचे रोग गोश्ट्यो, कसले आमचे मारिकार पिडायो आमी व्हरोंक नाका, भिवंक नाका. पिडेक लागून पडेक आमची कूड वा आमी हांगासर संवसारांत सोंपतल्या. पूण जे मापान ह्या संवसारांत आमी जेरेमायास प्रवादी भाशेन आनी हेर सांगता भाशेन आमी बरेपण परवड केलां ते मापान आमकां स्वर्ग फावो जाता. ते मापान आमकां स्वर्गांत शांती फावो जाली. ते मापान आमी देवाक सायबीण माय जेजू आनी हेर सांगता भक्तांक आन पडव्याक रूप आमी पळोवंक. अशें आसतना देवपणी काळजीदाराक आसा. दुसरे सुवातेर आमी देवाचेर भावार्थ करता. ह्या दिसांनी ह्या पिडेक लागून भिरांत मनशाच्या काळजांत वाडत चलत आसा. एकामेकांक घडये दिवया, एकामेकांक म्हणटा तो आदार दिवया, एकामेकाचो भावार्थ आमी मजबूत करूया. आनी जेन्ना आमी अशें करतले तेन्ना आमी एक भशेन भावार्थाक भलायकी दिता. जो मनीस भावार्थाक भलायकी दिता ताका जरूर देव इनाम पावता. ह्या दिसांनी आसतना आमकां कृपा मागुया आनी अदीक भावार्थान थीर रावप. आनी कसलेय आमच्या जिवितांत संकश्टाच्या वेळार काळजीदारपणान आमी ह्या संकश्टाक बरो करून कृपा वेळार सुपावान वयल्यान वचता स्वतंत्र देवा स्वतंत्र बाबा स्वर्गार विचार आसतना म्हणजे दिसार ताचे सुद्दां विचार आसल्या तो पवित्र आत्म्यान वेगवेगळे सवाल आमवर पळयल्या सगळो हो सुद्दां प्रार्थने सुस्ते ताका साथ जातो ताका दिलो मेल्या मध्ये देव तिसरे साथ
पिढी वेळार आमच्या दोतोरी फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक उत्मीक वाटेन वाडोवन आपले लागीं घडटा तितले उपाय घेवन तांकां वापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या काळजांनी पिरान निर्माण करचे पोतेक आपलो फायदो पळयनासतना सगळ्यांक ही पिढींतली राखून आनी सांबाळून तांकां पवित्र आत्म्याचो स्वाड मागुया. कोरोना व्हायरस पिढी वेळार भियेनासतना एकामेकाक सांगात आनी घुसमट दिवन आनी सगळे उपाय घेवन हे पिढीचेर आमी सोय करून आमकां बापाची कृपा मागुया. मनशां भियेनासतना आमचे वडो आमचे जितो आमचे बाप जेजू भाशेन जावन जेजूचो दीस पाडपादार म्हूण दाखोवन आमकां बापाची कृपा मागुया. कितें फुडें ही आमची मागणी देवा उबारुया. आमची खासगी मागणी उबारुया. नेवरीक तुम्हारो पोस्ट आमच्या जिवितांत येता तेन्ना अदीक आनी अदीक आमी काळजीदार जावन आमकां कृपा दिवंक मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. John C:33. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंगवार बारीक जावन सोडून घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून
सासणाच्या मोर्नांतली आमकां सोडली आनी मोर्नांत पुनः जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवता बरोबर सर्तीच्या सुरू करपाक आसा खातीर तुज्या मोहिमेची कीर्तन आमी निरंतरी गायता. आपलीच खुशी गोष्ट म्हणून सोसून वेच्या आधी ताणें उडो घेतलो तुका दिनपासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेज येयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुवाळोवची. तेच परी जेवण जालो सारी कास घेतली नव्यान देव आसलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणले तुमी सोमेज घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्यान सासणीक करण्याची अणगत पातकांची भोवसणी मेळच्या तुमचे बसत सुमेज मुंच्या बसत ते बरोतली हे म्हज्या उगडासाक करात. तुझे उपकार घेऊन तुझी सेवा करून आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनसता आनी जे तुजी पूर्ण अनुभव शोधले आमी सुमेजता पवित्र आत्म्यान मेकळें करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आमची पृथ्वीचेर विस्तारले तुजी पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाबा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमुखान पळय. पुनः जीवनपणाचो पर्व सदर मेल्यान ते आमच्या भावनेची काकूट कर तांकां तुजे इश्टावदीन मेल्ल्या सुमेजता तुजे पोरसुरीत तुका मोड पडोवंक फाव कर. आम्हा सुमेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरी देवाची माई सतनी तुजो मोदी भाग्यवान तुजे भाग्यवान दौलतदा भाग्यवान फिलिप भाग्यवान जागो आनी सब काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोवता बरोबर भाग्यवान तुजे मदत बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडोली तांचे सगळ्या तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्तान तुज्या नांवान. या जेजू मोरी या जेजू सदा या जेजू नाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्ववेदार बाबा सर्वतरांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून जायतो माळो सोंसलो जायते कोश्ट आनी काडले निदरेन आमकां कोश्ट सोंसून देख ताणें दिले आमच्या जिवितांत कोणूय आमचो
कुडीचो चूक काडटा आमकां गोश्ट दिता असले वेळार भियेना जावन कालच्या दरम्यान आमी हे गोश्टां पुरो करून जेजूची पयले प्रार्थना आमी देव करूया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जाता, आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या गोश्टां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां दावे पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविताचो वस्ताय आमकां दी. सोबीच्या सुखाक आनी आमच्या सुखदारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक मोर भाशा मागयता. तर आमकां चुकार काकलोदी चोर पातकांतली सुटय आनी सोर पातकांतली बटाय सोम्या जेजू क्रिस्तान हांवें तुज्या धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजी पवित्रतेच्या भावार्थाची देशकाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जो जियेता जो चलयता आसनाच्या आसना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मायमोगान शांती दिया. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले आमची कामूत कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले आमची कामूत कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली. शेळीचे जेवणाक वयल्यान सोंप्या आमी सुपावी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना. दुसऱ्या एका सुंदराक म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू हो पवित्र संस्कार तूं सदां म्हाजी रसाय म्हणून हांव सोद करता. सोदता म्हणून तुजो हांव करता. जेजू तुका म्हजें आत्म्याक शिवून मारपाचें येता. ह्या वेळार तुजें मोग मोलीक मास करपण म्हज्या शिवूंक जायना देखून वत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पोलीक हांव तुका आयकूं मारता आनी सगळोच म्हाका तुका आयकूं मारता. तुजे सोशिलो करसोडून तो दीस म्हाका देखून नाका. आमेन. प्रार्थना. दयाल बाबा, तुज्या पुताच्या वडीक फुडें रावपाच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणाक भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां पातळेन मेळो शकतो हें आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या बापाय. आमेन. बसुया. पळोवया. आयचो आयतार सादेपणाचो 12वो आयतार. ह्या दिसांनी कोरोना वायरस चड शिपडोन वेतेल्यान
लोकां सनाती दिसां जावची ना. तशेंच आमचें इगर्जेचें ऑफिस बंद आसलें. कोणाकूय चड गरज आसल्यार ताणें फोन करून म्हायती घेवं येता. ह्या दिसांनी चडशीं आनी अदीक करून भुरगीं घरांत आसलेल्यान आवय बापायनी वडिलांनी भुरग्यांक वावरतात उदोदोन आनी हेर बरी शिकवण दिवन वेळ व्हरता पर्यंत करचो म्हण आमी मागता. 24 जुनाचेर मागीरचो क्रिस्ताची परब हे भाशेन आमी उलो करता. मस्तीपण करून ही परब सारची न्ही. पयशे करचे भायर इबाड करचे बदले बऱ्या कामाक दान करचें. कोविड-19 दुयेंस आसलेल्यान जिवाचो बरो परामर्श हेर तुमी घेवचो म्हण आमचो उलो. प्री प्रायमरी स्कुलांत नर्सरी जावं केजी 1 केजी 2 एडमिशनां खंय करूंक सोदता जाल्यार ताणें ऑफिसांत येवन करूं येता. आमी आतां ऑनलायन टिचींग लेसन्स तांकां धाडूंक सुरू केल्लें आसा. तर अजुनूय कोणाची भुरगीं आसात आनी करूंक ना जाल्यार बेगीनूच करचें म्हूण मागता. आमचो योगकार अजीत ह्या आमच्या भावाक हो आमचो भाव इगर्जेच्या वावरांत जावं साक्रिस्तीन आनी हेर घराचो वावर करूंक ताका वेंचून काडला. तशेंच आमी इनवासूंक सोदता विल्फ्रेड कोस्ता जो मोगान इगर्जेन वावर करतालो. अदीक करून साक्रिस्तीन ताणें सेवा दिल्या त्या पासून आमी ताका इनवासता आनी ताचेर ताच्या फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद पुरो करपाक मागता. सगळे विरवया. सर्वीस पोर तुमचे सवय आसूं तुझे सवय आसूं आनी सगळे उमेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र तुमचे सुमेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर मागणें सगळे उमेदारा आनी काकुळसाना देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं प्रेमेन मोग करताय. संवसार कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना करता. ती मनभलायेन आयकून घे. ह्या अचूक सुरू जाल्ली पेसपिडा निरंतकाल येवन हे पिडेक लागून तोपतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती व्हड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणांतीक वासीक बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेच्या अधिकाऱ्याक वर्चीच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेनूच पडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं शोभगीत गावया F15 म्हजो पाटलो आवडून. Soy